गोय आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय सोडचेना सोडचेना रे 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 सोडचेना जिंकले बघत 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 सोडचेना हे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय आमची भाषा आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमची खाजडा दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे एक दो एक दो एक दो लोढ़ा प्रोजेक्ट फेंक दो एक दो एक दो एक दो एक दो तमिलनाडु फेंक 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 आज आप देख रहे हो कि गोवा में बहुत सारा जो आंदोलन चल रहा है गोवा बचाने के लिए गांव-गांव में आप जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पर आंदोलन चल रहा है और इस हिसाब से हम लोग जो है वो सड़कों पे आ रहे हैं और बार-बार सड़कों पे आने के बाद भी ये सरकार जो लॉबीज है बिल्डर लॉबीज के उनके ऊपर नहीं देना है। तो आज का जो हमारा आंदोलन है आज का जो मार्च है जो इसके अलावा हमारा जो रेवोल्यूशन डे है उस हिसाब से आज हमने मार्च निकाला है मार्च फॉर गोवा, जिसमें हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम विरोध कर रहे हैं कि ये जो सरकार गोवा के लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है इसके हिसाब से हम विरोध करके सरकार को एक चेतावनी देना चाह रहे हैं कि वो सरकार जो आज लोगों को साथ में लिए बगैर ये काम जो कर रही है उसका हम पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। हमने सुबह भी देखा कि हमने सुबह भी देखा कि एनर्जी उड़ेगा तो अभी तुम्ही लाइट मिला हमें होता है बंद कर गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे हे गोय कोणाचे आमचे गोय परमिशन के लिए डाला है और परमिशन की अपना दबाव डालने के जब तक ये सरकार स्टॉप नहीं होती, जब तक ये सरकार जो लोगों के साथ नहीं खड़ी होती, तब तक हम यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पानी का दिक्कत है, सभी की तरह गोवा के ऊपर बहुत सारा करने का कोशिश चल रहा है। गोवा के बाहर आ रहे हैं, निकल के सड़कों के ऊपर गाँव बचाने के लिए
ये जो प्रोडक्ट है आजाद मैदान के ऊपर हम जाएंगे 21 मार्च है और 21 मार्च के हुए आजाद मैदान के ऊपर जो ऐतिहासिक आजाद मैदान है आपको पता है कि लैंड प्रोटेक्ट करने हमने बहुत सारे विधायक जो असेंबली में इसके बाद भी आगे चल के बहुत सारे और कायदे करने के लिए करेंगे और अभी बहुत बड़ा डिमांड जो रहेगा वो कितना है लैंड प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टी का जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उनकी मांग है जो एक्सक्लूजन के लिए लॉ लेके आ रही है उसको लेके और उनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द वो आमची श्रद्धा आमची भाटा आमची भाटा आमचे डोंगर आमचे डोंगर आमची श्रद्धा आमची श्रद्धा आमची राना आमची राना दिवचे नारे दिवचे ना दिवचे नारे दिवचे ना सोडचे नारे सोडचे ना सोडचे नारे सोडचे ना गोय कोणाचे 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 आमका नका कॅसिनो आमका नका कॅसिनो आमका नका कॅसिनो सोडचे नारे सोडचे ना सोडचे नारे सोडचे ना सोडचे नारे सोडचे ना दिवचे नारे दिवचे ना दिवचे नारे दिवचे ना दिवचे नारे दिवचे ना आमका नका कोणाचे
आमची भाटा आमचं नयो हमारा बहुत बचाने ऊट गोय करा गांडोळ जाऊ नका ऊट ऊट गोय करा 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 कॅमेरा माझ्या गाडी पेज झाला I'm gonna
gonna go, I'm gonna go. Casino, I'm gonna go. I'm gonna go, I'm gonna go. Casino, I'm gonna go. I'm gonna go, I'm gonna go. Hoy, straight. आमची शेतं आमची भाटा आमका जाय. आमचं नळ आमका जाय. आमची शेतं आमका जाय. आमची भाटा आमका जाय. आमची नळ आमका जाय. आमचे दोवर आमका जाय. आमका जाय आमका जाय आमचे गोर आमका जाय. आमका जाय. आमका जाय. आमचे गोय आमका जाय. आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय. आमका जाय आमका जाय आमका गोय आमका जाय. हे गोय कोणाचे गोय गणाचे. 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 आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय. आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय. आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय. गोय कोणाचे गोय गणाचे. गोय कोणाचे गोय गणाचे. गोय कोणाचे गोय गणाचे. आमचे गोय आमचे गोय आमची मदत आमका जाय. आमची मदत आमका जाय. आमचे डोंगर आमका जाय. आमचे डोंगर आमची शेतं आमची शेतं आमची बाटा आमची बाटा आमच्या उदर आमच्या उदर आमची पिढी आमची पिढी आमचे देश आमका जाय. आमचे देश आमका जाय. आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय. आमका जाय आमका जाय आमचे गोय आमका जाय. हे गोय कोणाचे गोय गणाचे. हे गोय कोणाचे गोय गणाचे. हे गोय एक दो. तमिळनाडू फेक दो. एक दो. एक दो. तमिळनाडू फेक दो. एक दो. एक दो. तमिळनाडू फेक दो. फेक दो. फेक दो. तमिळनाडू फेक दो. फेक दो. फेक दो. तमिळनाडू फेक दो. फेक दो. फेक दो. तमिळनाडू फेक दो. सोडचना रे सोडचना. सोडचना रे सोडचना. सोडचना रे सोडचना. एक दो. एक दो. फेक दो. एक 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 दो. न्याय दिया 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 आमका नका गोंयान सगळा जाती आमका आमका नका. आमका नका. गोंयान जाणारी आमका नका. 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 I'm gonna go. आमचे गोय आमका जाय. आमचे गोय आमका जाय. आमची मंडळी 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 आमका जाय. फेक दो फेक दो फेक दो फेक दो आमची मांडवी आमची मांडवी आमची मांडवी आमची मांडवी शुद्ध करा
शुद्ध करा मांडवी शुद्ध करा शुद्ध करा शुद्ध करा मांडवी शुद्ध करा शुद्ध करा शुद्ध करा मांडवी शुद्ध करा शुद्ध करा शुद्ध करा मांडवी शुद्ध करा शुद्ध करा शुद्ध करा मांडवी शुद्ध करा शुद्ध करा शुद्ध करा मांडवी शुद्ध करा शुद्ध करा शुद्ध करा नो कॅसिनो मांडवीले नो नो एक नो एक नो कॅसिनो मांडवीले नो नो एक नो कॅसिनो मांडवीले नो नो एक नो एक नो कॅसिनो मांडवीले नो नो एक नो एक नो कॅसिनो आमचे गोय आमका नका आमका नका आमचे गोय आमचे दमोय आमचे दमोय आमची शेता आमची शेता आमची बाटा आमची बाटा रे दिवचे ना आमची दिवची ना दिवचे ना रे दिवचे ना मांडवी आमची दिवची ना दिवचे ना रे दिवचे ना मांडवी आमची दिवची ना एक दो एक दो एक दो एक दो न्याय दिया न्याय दिया न्याय दिया न्याय दिया न्याय दिया शुद्ध करत शुद्ध करत मांडवी आमची शुद्ध करा शुद्ध करत शुद्ध करत मांडवी आमची शुद्ध करा शुद्ध करत शुद्ध करत मांडवी आमची निवड करा निवड करत निवड करत आमच्या निवड करत मांडवी आमची निवड करा निवड करत निवड करत आमची मंडळी निवड करत आमची मंडळी निवड करा निवड करत 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 निवड करत आमची मंडळी निवड करा आमका नका कधी नाही आमका नका आमका नका आमका नका कधी नाही आमका नका आमका नका कधी नाही आमका नका 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 एक दो एक दो एक दो एक दो कधी नाही एक दो कधी नाही एक दो एक दो 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 कधी लॉबी फेक दो एक दो एक दो कधी लॉबी फेक दो एक
आमची जमीन, आमची जमीन, आमची जमीन, आमची जमीन, आमचे गोय, आमचे गोय, आमचे गोय, आमची जमीन, आमचे उदक, आमची शेता, आमचे दोंगर, आमचे दोंगर, आमची शेता, आमची भाजा, आमची जमीन, आमचे गोय, आमचे गोय, आमचे गोय, आमचे गोय, आमचे गोय, आमचे गोय, सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना We want justice. 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 Let go, let go. भारत माता की जय, 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 वंदे भारत माता की 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 इंकलाब 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 ये दो कसिनो फेंक दो ये दो कसिनो फेंक दो कसिनो फेंक दो आमची शेता आमच्या घरा आमचा आमच्या घरे वंदे 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 मातरम इन्कलाब जिंदाबाद इन्कलाब जिंदाबाद इन्कलाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे
दिवसाचा विजय असो, क्रांती दिवसाचा विजय असो, क्रांती दिवसाचा विजय असो, क्रांती दिवसाचा विजय असो, इन्क्लाब इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे 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 इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद इन्क्लाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम एक दो भारत माता के 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हमका जाए हमका जाए हमका जाए हमका जाए हमका जाए हमका जाए हमकी जता हमका जाए हमकी बाटा हमका जाए हमचे डोंगर हमका जाए हमचे नयो हमका जाए हमची बाटा हमका जाए हमची गोवागरा हमका जाए हमचे डोंगर हमका जाए हमचे जागो हमका जाए हमचे गोय हमका जाए हमचे गोय हमका जाए we want justice we want justice we want justice we want justice हमचे गोय हमका जाए हमचे गोय हमका जाए हमचे गोय हमका जाए हमचे गोय हमका जाए we want justice 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 हमचे गोय हमका जाए हमचे गोय हमका जाए हमचे गोय हमका जाए हमचे गोय हमका जाए हमचे डोंगर हमका जाए हमचे डोंगर हमका जाए आमची शेता हमका जाए आमची शेता हमका जाए आमचे दर्या हमका जाए आमचे दर्या हमका जाए आमचे बायो हमका जाए आमचे झरे हमका जाए आमची झाडा हमका जाए आमची बेडा हमका जाए आमचे डोंगर हमका जाए गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो चलचिना रे चलचिना चलचिना रे चलचिना दादागिरी 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 चलचिना हमचे गाय हमका जाय हमचे गाय हमका जाय हमचे गाय हमका जाय ए गोय कोणाचे गोय कराचे ए गोय कोणाचे गोय कराचे ए गोय कोणाचे गोय कराचे आमचे गोय हमका जाय आमचे गोय हमका जाय आमचे गोय हमका जाय आमचे डोंगर हमका जाय आमचे हमका जाय हमका जाय हमका जाय हमका जाय आमचे जाय आमचे जाय हमका 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 जाय आमचा जाय हमका जाय आमचा डोंगर कठीण आहे रे आमचा नका हमका नका हमका नका कठीण आहे रे आमचा नका हमका नका हमका नका कठीण आहे रे हमका नका 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 हमका जाय हमका जाय आमची मागणी आमका जाय
आमची मांडणी आमकाच आहे. आमकाच आहे आमकाच आहे आमची मांडणी आमकाच आहे. आमकाच आहे आमकाच आहे आमची मांडणी आमकाच आहे. आमकाच आहे आमकाच आहे आमची मांडणी आमकाच आहे. हे गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे जुस्तले रे जुस्तले 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 गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे गोय कोणाचे डान्स कोण बुडवतो पाहिलं बुडवतो दोघा डान्स होता आमची शेत आमची भात आमची भात आमची पिढी आमच्या उदर आमची बाजार आमची पिढी आमचे डोंगर आमची शेता आमकाच आमचे गोय आमकाच आहे. आमचे गोय आमकाच आहे. Hey,
आमचे गोर आमची शेता आमची गोटा आमची शेता आमची गोटा आमचे गोर आमचे नयो आमचे नयो आमचे नुस्ते आमचे भाज्यो आमचे नुस्ते आमचं नयो आमचं नयो सोडचणारे सोडचना सोडचणारे सोडचना कोण कोणाचे
सगळे आम्ही हांगा पावले आता आम्ही फुलां घालुया स्मारकाक फुलां घालुया आनी मागीर फुडें कितें आसा तें स्पीच आमची दिवया पयलो सगळे फुलां आसा सायडीक दिल्ली फुलां घालुया आनी मागीर फुडें आमी प्रेस फ्लायट दिवया ओके डॉक्टर राम मनोहर लोहियांचा क्रांती दिनाचा चपले काढा रे सगळे अशें हाडच्या सगळे पयलीं भितर या पयलो सगळे वांगडा या भितर या घोलता दिया सुटके जुजाऱ्याचा सुटके जुजाऱ्याचा क्रांती दिनाचा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांचा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांचा डॉक्टर जुलियस मिनेझिस यांचा डॉक्टर जुलियस मिनेझिस यांचा क्रांती वीरांचा क्रांती वीरांचा सुटके जुजाऱ्यांचा सुटके जुजाऱ्यांचा जिंदाबाद घातले ते अशें थोडे सारखे सुटके जुजाऱ्यांचा सुटके जुजाऱ्यांचा सुटके जुजाऱ्यांचा सुटके जुजाऱ्यांचा इन्किलाब 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 होय क्रांतीवीरांचा विजय असो होय क्रांतीवीरांचा विजय असो मोबाइल का अरे आवाज
धीरज ओपन रे त्याकडे वर त्याकडे तीन दिले नाही येऊ दे मग सगळ्या येऊ दे मग अंते रे ते सगळे या मातशे अशा सगळे बायला मातशे आपण या जागी अशी मातशे अशी या मातशी वचना का मातशी राव सगळे 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 जागी राव स्काउट जाऊच्या पहिलं सगळे बरं राव अरे लोकांना यायला नाही तुझ्या ऐका मध्ये मच्छर फुडल्या विष्णू बी आलो त्याचे नाव घेऊन विष्णू तुझी इलिगल ओळखी राहता मच्छे सॉरी सांगतो Today, 18 June, as you can see, a lot of आमगे सगळे नीज गोंयकार we've come here to Azad Maidan because of all this आमगे गोंया सगळे डिस्ट्रक्शन चलता सगळे खबर आसतलो and we are fed up. Everyone is finally fed up and thank you to Viresh Babu who's taken this initiative to bring the people forward and to speak up. I think Viresh can take it from here. सगळ्या गोंयकारांक पयलीं म्हटल्यार देव बरें करूं म्हणटा की एक जो उलो मारलेलो की आयच्या 80व्या क्रांती दिना निमतान एक आमचो जो मार्च जो आझाद मैदानाचेर हाडलो आमी आनी पिसफुल्ली जी घोशणा दिवन जावं गोंय राखपाक जाय गोंय वाचोवपाक जाय हे तुमी पयलां आसतलें जाणटे जावं भुरगे सगळ्यांनी एकजूटन तो आवाज केलो आनी आवाज फुडें येलो आनी ह्याच नेटान आयज आमी पळयता की गांवांनी कसलो इश्यू चालूच आसा गांवचे लोक भायर सरत आसा आनी गांवच्या लोकांक कितें जाय गांवच्या लोकांक हे माणकुलेचो आपलो गांव जो आसा तो गांव उरलेलो जाय आनी आमी प्रत्येक वेळार ह्या सरकाराक एकूच मागणी करता की हो गांव आसा तो वाचोवपाक लागून कितें तरी सारके कायदे हाडचे ना की गांव काबार करपाक हाडचे आयज अशें जाल्लें आसा की 17(2)च्या नांवान 39(a)च्या नांवान हांगा गोंय काबार करपाचे कायदे हाडले आमचे सुटके झुजारी आमचे क्रांतीवीर त्या टायमार ह्या गोंया खातीर झुजले 18 जून हो जो दीस आसा हो क्रांतीच्या इतिहासान नेमलो आनी त्या टायमार जो आवाज उठयल्लो तो आयच्या दिसा पासून आमकां उठोवचो पडटा कारण कितें आसा कारण हे जे अत्याचार जो ह्या सरकारान रचलो आसा ह्या सरकारान जशे गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा आमची माती आमचे उदक आनी आमचो जीवन
जे आसा ते काबार करपाक हो सरकार जो बीजेपीचो सरकार आसा तो उठलेलो आसा. हेच्या पयलू कितलेशे प्रोटेस्ट जाले, हेच्या पयलू कितलेशे रिवोल्ट जाले आनी रिवोल्ट चालूच आसा. आयज सगळ्या ज्या क्रांतीवीर जावं सगळे जे प्रोटेस्ट करपाक भायर सरल्या गोंयकार तांकां एक सल्यूट आमचो. आयज आमी सगळे एकजुटीन सल्यूट मारुया ह्या लोकांक जे लोक भायर सरता. आयज इतले इजी ना, खूब डिफिकल्ट आसा. कारण आयज वचून तुम्ही पळयला आसतो ह्याच आझाद मैदानाचेर येवपाक कारापूरच्या लोकांक आडयले. ह्या आझाद मैदानाचेर ज्या आझाद मैदानाचेर इतिहास घडलेलो आसा हो आझाद मैदान क्रांतीवीराचो मैदान म्हणटा. आनी जेन्ना जेन्ना हुतात्मा जाता जेन्ना जेन्ना क्रांती घडटा ह्या आझाद मैदाना वयल्यान घडटा. आमी पळयला की लोकांक उखलून येले, बसीन घातले आनी घेवन ओल्ड गोवा दवरिले. कसली क्रांती, कसले हे चवथ कित्याक लागून म्हटल्यार आयज हांगा प्रोग्राम व्हडले मंडप घालून पयशे मोडले, कोट्यांनी पयशे मोडले आसतले सरकारान. पण जे लोक आपल्या गावा खातीर झुजता त्या लोकांचेर अन्याय पुंडपणा चालूच आसता. जसे आमचे पाळे शिरगांव गांवचे लोक जावं सानंद्रेचे जावं आख्खे गोंयभरांतले लोक आमी 39A विरुद्धान झूज दिले. झगडले गोंयकार, प्रत्येक गांवांतलो गोंयकार ह्या आझाद मैदानाचेर येयले, ह्या पार्श्वभूमीचेर येयले एक अपेक्षा धरून की सरकार हो 39A जो आसा तो भायर मारतलो. काळजांतल्यान दूख दिसता. कित्याक जी फोटिंगपणां ह्या सरकारान केल्या, जी फोटिंगपणां ह्या मुखेलमंत्र्यान केली, कित्याक त्या टायमार फक्त सस्पेन्शन घडले आनी फक्त सानंद्रे मतदारसंघाचेर सस्पेन्शन म्हटलें. तेच्या नंतर आमी एक आमकां आश्वासन दिल्लें की विधानसभेन हो प्रश्न जो आसा 39A तो प्रश्न घेतले म्हणून. पण विधानसभा कटेल केली. कितें करून की फोटिंगपणां दाखोवन की ना इलेक्शन आसा, बायपोल इलेक्शन आसा म्हणून कटेल करून उडयली. आनी त्या टायमार सगळ्या आमी विरोध करपाक प्रदर्शन केलें, पूण प्रदर्शन आयकोंक ना. कित्याक हो सरकार जो आसा हो कुट्टो जाल्लो आसा, हो मोनो जालो आसा, हो भेरो जाल्लो आसा. तांकां गोंयकारांचे मात्तूय पडलेले ना. आमी 39A विरुद्धान जे झूज फुडें येले, आमी आवाज करीत रावले, उलयत रावले, विधानसभेन आवाज केलो, भायर मारले आमकां, तरी पूण आमी आवाज बंद दवरूंक ना. पण जेन्ना मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान येयले, तुम्ही पळयला आसतलें साखे मतदारसंघात ताणें एक दिसा भितर 39A स्थगीत केले. हांव कित्याक सांगता, कित्याक आयज 39A जेन्ना इतो व्हडलो विरोध प्रदर्शन जालो आझाद मैदानार पणजेन, त्या टायमार खरें म्हटल्यार हो सरकार मातसो तरी हालपाक जाय आसलो. मात तो हालपाचें साडून आयज गांवा गांवांनी 39A जो आसा तो कन्वर्जन लँड यूज चेंज करीत आसा, फायनल अप्रुवल दीत आसा. त्यांच्यानी कितलेशे लाखांनी स्क्वेअर मीटर फायनल अप्रुवल दिल्ले आसा. ते पेडणे आसूं जावं काणकोण आसूं, ते सत्तरी आसूं जावं ते फोंडा आसूं, प्रत्येक कडेन त्यांच्यानी हे चालू दवरिल्ले आसा. हो बीजेपी सरकार जशें आमी म्हणटा सालादारी सरकार, ज्या सरकाराक मात दया माया ना, ज्या सरकाराक काकूट म्हणटा ती उरलेली ना. आयज जी जाणटी बायलां, जाणटे जावं भुरगे भायर सरले, कित्याक लागून भायर सरले? आपल्या फक्त गांवा खातीर भायर सरले. आनी आयज आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान पासून जी सस्पेन्शन घातली त्याच प्रोजेक्ट प्रपोजंटान ते कोर्टान गेल्ले आसा की सरकारान हे रॉंग तरेन केल्ले आसा म्हणून. हेच्या पयलू तशेंच कितलेशे प्रोजेक्ट आसूं, तो करमळेचो आसूं जावं भामोळेचो आसूं जावं तो कारापूरचो आसूं, आयज सगळे जावं चिमलाचो आसूं, सगळे कडेन लोकांक फटयता, थारोवन दवरिता आनी मागीर तेच प्रोजेक्ट हाडटा. सो आयज आमी एक व्हडलें अनाउन्समेंट करपाक सोदता, एक मोठें अनाउन्समेंट, जे म्हटल्यार या खूब जाण आमचे कडेन एक अपेक्षा पळयताले की गोंयकार आमी जावन एकजूट जावन खंय तरी भायर सरपाक जाय. खूब जाणांनी टिकाय केली की विरेश कित्याक ओगी आसा, हे व्हडले 39A ने ऑफिशियल गॅजेटाचेर येत आसा. पण आयज एक घोशणा करपाक सोदता की हो लढो जो आसा 39A विरुद्ध, जावं हो जो विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर आसा त्याच्या विरोध, तो म्हणटा की NDZ जावं आपूण खंय तरी कन्वर्जन आसा ती हे करची ना, पण दुसरे वाटेन सगळी लँड यूज चेंज करीत आसा, दोंगर सोंपयत आसा, शेतां सोंपयत आसा, भाटां सोंपयत आसा, लेक सोंपयत आसा. सो हो जो लढो आसा हो लढो गोंयकारांचो लढो. आनी ह्या लढ्यान हांव मागता गोंयकारां कडेन सगळ्यांनी उबे रावया. आनी आयचे दिसा आमी एक घोशणा करता, आमी सगळे गोंयकार ज्या ज्या गांवांनी
39A ज्या नावान चोरी चल्ल्या, गांव काबार करपाक उठल्या, गांव सोंपोवपाक उठल्या, उदक काबार करपाक उठल्या, आमचो सैम सोंपोवपाक उठल्या, जनावरांक काबार करपाक उठल्या, मनशांक सोंपोवपाक उठल्या, त्याच्या विरोधान आमचो हो लढो आता फुडें वयतलो आनी 39A रिवोल्ट हो आमी फुडें गांवागांवांनी व्हरतले. हम कनका 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 कोणाचे कोणाचे आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमची शेतं आमची भाटां आमचे उदक आमचे पर्यावरण आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय. आयज तुम्ही पळयता हो भुरगो ल्हानसो माणकुलोसो भुरगो आसा, तो हो बॅनर घेवन रावला, तो आमच्या कुर्का गांवचो भुरगो. त्याच्या गांवांनी 39A जो स्प्रिंग आसा म्हटल्यार जी झर आसा, झरीच्या सायडीक 39A प्रोविजन दिल्लो आसा. आयज हे तरी पूण म्हटल्यार इतली कापासतात म्हटल्यार तुमी इनलिगल करतले, आमचे गांव काबार करपाक सोदतले आनी तरी पूण तुमी कोर्टात वचून फायट करतले. आनी सरकार ओगी पळयता म्हटल्यार सरकार कितें करता, सरकार तोंड बंद करून आसा. आयज हे भायले दिल्लीकार हे बिल्डर लॉबी गोंयांत येयल्या आनी आमच्या भुरग्यांचे आमचेच न्हू अस्तित्व, ह्या भुरग्यांचे फुडले पिळगेचे अस्तित्व काबार करपाक उठल्या. आयज आमी एक सपूत घेवपाक जाय की आमी समज आयज गोंयकार भुरग्यांक लागून उठना नाल्यार फुडें हे गोंय उरपाचें ना, हे गोंय काबार जातलें. आनी आमी आयज उठना. तुमी पळया की गांवा गांवांनी सगळ्याक ऑलरेडी आतां आमी येता आसतना आमी पळयलें एक टायमार ते सायडीन DLFाचो प्रोजेक्ट. तुमी पळया लायटी कश्यो पेट्टा त्यो आयज दिसता तुमकां रेस मागोस, लायटी कश्यो पेट्टा त्यो पळया. सो हेच जातले गांवागांवांनी जातले. आनी 39A समज येयले ज्या तरेन लाखांनी स्क्वेअर मिटर गांवागांवांनी कन्वर्जन जाली, लँड यूज चेंज जाल्ली आसा, ह्या तरेन समज जाले जाल्यार काबार जातले. सो हांव परत एकदा हात जोडून विनंती करता गांवच्या लोकांक, ज्या ज्या गांवांत 39A येयल्लो आसा त्या त्या गांवच्या लोकांक तुमी ग्रामसभेन वयचे पडटले, तुम्ही विरोध करचो पडटलो, तुमकां डिपार्टमेंटान विरोध करचो पडटलो, ऑब्जेक्शन घालचे पडटले आनी चड जाले जाल्यार भायर सरचे पडटले, आवाज उठोवचो पडटलो, घराघरांनी भोंवचे पडटले, लोकांक सांगचे पडटले. आनी हे करतले जाल्यार आमी सगळे एकदेश रावपाक जाय. आमी आसा, तुमी आसा, आमी गोंयकार म्हणून एकटे आसा. हे गोंय कोणाचें, गोंय कोणाचें, गोंय कोणाचें. आव्हान आमी ह्या BJP सरकाराक दिता की तुम्ही आज समज जागे जायना, तुम्ही समज दोय उगडे करिना, दिसले आमदार थोडे आमदार अशें म्हणटा की 39A हाडला, तुम्ही तोंडान भितर तेंचे भितरल्यो मिटिंग्यो जाता त्या मिटिंगेन उलोवन दाखयता खंय. पण तुम्ही गांवच्या लोकां कडेन आसता, मेगा प्रोजेक्ट येता आनी त्या मेगा प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार त्या गांवच्या लोकां कडेन आसता. कित्याक आसता, कित्याक लागून तुम्ही इतली रिपोर्ट रावल्ले आसा. आयज उदक खंय पावला, आयज उदक ना आमकां. आयज अशें इफेक्ट जाल्लो आसा आनी उदक कोणाकूच सारकें मेळना. पयलो म्हटल्यार उदकाची समस्या आनी तितून वयल्यान आनी तुम्ही प्रोजेक्ट हाडटा. सो आमचे इतलेच मागणी आसा, ह्या 39A रिवोल्टान तुम्ही सगळे सहभागी जावचे. गोंय वाचोवपाक हो फुडलो पावल आसा आमचो. हो पावलान आमी एकजूट जाले जाल्यार हे गोंय आमचे फुडले पिळगेक आमी दवरूंक शकता. देव बरें करूं. विदेश तुम आगे बढ़ो, विदेश बढ़कर तुम आगे बढ़ो, विदेश बढ़कर तुम आगे बढ़ो. पळय कशें आसा, आयज खुबशे गांवांनी कित्याक तुमी पळयला आसतलो हो ऑफिशियल गॅजेट आसा तितून खूब जाणां लोकांक खबर ना 39A कितलो इफेक्ट जावपाचो आसा. आतां हेज्या पयलू पासून आमी गांवांत वचून प्रोजेक्टर स्क्रीनिंग करताले, लोकांक अवेरनेस करताले, टोपोग्राफी कितें आसा, कशी टोपोग्राफी चेंज जाल्ली आसा, कशी झाडां कट केल्ली आसा, पयलू तेंचो लँड यूज कसो आसलो आनी आतांचो लँड यूज कितें आसा. सो हें लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी हें समज वयर जालें कश्यो बिल्डिंगो येतल्यो, कितले थंय पॉप्युलेशन जातलें. आमी फॉर एक्झाम्पल जो हावज ऑफ अभिनंदन लोडाचो प्रोजेक्ट पळयलो नाल्यार तितून 17,000 लोकांचें पॉप्युलेशन येवपाचें आसा. हें फक्त त्याच्या प्रोजेक्ट प्रोपोनंटानूच सांगलेलें आसा.
सो अशे तरेन जेन्ना लोक येतले तेन्ना उदक कशें मेळटलें कित्याक उदकाची समस्या पयलूच सद्याक आसा. तुम्ही पळयता आसतलो प्रत्येक गांवांचे लोक उदकाक लागून भायर सरता, कोळश्यो घेवन बालद्यो घेवन भायर सरता. सो ही परिस्थिती हेच्या फुडें विकट जातली आनी लोक उदकाक पासून तळमळटले. सो हे लोकांक समजोवपाचें खूब गरजेचें आसा. आमी तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना 39 प्रोटेस्ट जो हांगा जाल्लो तेच्या पयलू हे काम आमच्या गांवच्या लोकांनी केल्लें. हांवूय तितून सहभागी आसलो. कुरका विलेजीन आसूं, आमच्या हांगा पाया शिरगांव विलेज आसूं, बाकीचे विलेज आसा, हांगा वचून आमी अवेरनेस केल्लें आनी ताकाच लागून लोक भायर सरले. लोकांक कळलें की थंय कशें येवपा आसा आनी त्याच पद्दतीन त्या गांवच्या लोकांनी हो रिवोल्टांत पार्टिसिपेट जावचो पडटलो आनी लोकांक अवेरनेस करचें पडटलें. सुरेश बाब, तुम्ही आज जी घोषणा केल्या 39 हे रिवोल्ट म्हणून आणि गांवागांवा वचून तुम्ही अवेरनेस हो मुवमेंट खंयच्या बॅनरा खाली तुमचो वतलो? पळय बॅनर हो पळय 39A आसा जो रिवोल्ट आसा. कित्याक म्हणटा की सगळे गोंयकार उठपाक जाय. आमी अशें म्हणना खंयच्याय पक्षाचे आसूं, खंयच्याय धर्माचे आसूं, खंयच्याय जातीचे आसूं, गोंय हे सगळ्यांचें. गोंय आमच्या गोंयकारांचें. आमी पयलू गांव राखपाक जाय आनी गांव राखलो जाल्यार फुडले आमच्या पिळगेक आमी समज गांव राखोवंक पावना जाल्यार फुडें आमकां कांयच मेळपाचें ना. हांव मागता सगळ्यां कडेन की आपापल्या गांवाचें नेतृत्व घेवचें. 39A खंय खंय तुमी जाला तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. आमी रोखडोच आमचो एक कॉन्टॅक्ट नंबर डिटेल जावं ईमेल ID आउट करतले आनी तेजेर तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकतले. हय येता खंय थंय आमी हय सगळे कडेन खंय सगळे कडेन ज्या कडेन अशे प्रोजेक्ट येता ज्या गांव आतां आमी ते गांव आमी आतां सद्याक खुबशे गांव आसा. आमी पयले आमचे कडेन लिस्ट आसा गांवांतली आनी त्या गांवांतले लिस्ट वायज ते आमी समज सांगपाक गेले रातची 12 जातली. कित्याक ह्या विश्वजीत राण्यान आनी तेजे जे TCP बोर्ड आसा हेंच्यांनी इतली अप्रुवलां दिल्ली आसा की ती अप्रुवलां मेजून आनी तेंची हें करीत आमी जाम भरले पळोवन बसून. कित्याक हो प्रोटेस्ट जावन बसून तेणें कितलीशी अप्रुवलां दिली. आयज तुमी म्हाका सांगा की जेन्ना लोकांचो विरोध आसा आनी त्याच विरोधाक लागून कितलेशे लोक ह्या आझाद मैदानाचेर येयले, त्याच्या बंगल्या भायर बसून गेले, तेणें आमच्या केसी बसून घातल्यो आनी हे जावन बसून समज तो करता नाल्यार ताका कसली मस्ती मारलेली आसा हे तुमी चिंता. सो ही मस्ती जिरेतली नाल्यार गोंयकार एकटे जावचे पडटले. गांवांनी हे अवेरनेस पावचे पडटले. कित्याक अवेरनेस असले नाल्यारूच लोक भायर सरतले. लोकांक अजून पर्यंत अंदाज ना खंयच्या लेवलाचेर पावपाचें आसा. हांव तुमकां एक सांगपाक सोदता सिक्कीम सारख्या स्टेटीचे थंय पासून अशीच उदकाची समस्या जाली. ते एक टायमार तांकां सगळे जे प्रोजेक्ट आसले ते बंद करचे पडले. आनी आयज आमच्या अंदाधुंदी म्हटल्यार कॅरिंग कॅपॅसिटी पळयनासतना कशें उदक आसा, उदक ना, रस्ते आसा, रस्ते ना, हे कांयच पळयनासतना सिवरेज आसा काय ना ती पळयनासतना हे प्रोजेक्टाक अप्रुवल दीत आसा. उदक आसा काय ना हे पळयनासतना थोडे जो वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटूय दिता. सो ही जी आसा हे सरकार आनी एडमिनिस्ट्रेशन दोनूय मेळोन गोंय काबार करपाक उठल्या. TCP मिनिस्टराच्या मतदारसंघात कितके असे प्रोजेक्ट पळय हो एक बरो क्वेश्चन तुवें केलो. कित्याक TCP मिनिस्टराच्या मतदारसंघात जावं 70 खूब कमी हे लँड यूज चेंज जाल्लो आसा, व्हेरी लेस हितून प्रमाणान. आनी बाकीच्या मतदारसंघात म्हटल्यार तुमचे मतदार तुमी सोडटा. जसो मुखेलमंत्र्यान आपणाचो मतदारसंघ बंद केलो तसो तो विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे यांच्या मतदारसंघात तुमी पळय हांव लिस्ट आउट करतलो तेन्ना तुमकां कळटलें त्यांच्या मतदारसंघात कितें आसता हार्डली एनीथींग. पण बाकीचे मतदारसंघ जे आसा हे मतदारसंघात केलें कितें आनी ह्या मतदारसंघाचे आमदार ओगी कित्याक आसा ह्या प्रश्न लोकांनी विचारपाक जाय. तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं त्या मतदारसंघाचे आमदारांनी कित्याक ओगी आसा. आयज तुमचे लँड यूज चेंज जाला आनी फुडें आनीक जातलें. आयज तुमचे भाटां शेतां दोंगर सगळे चेंज जाता आनी फुडेंय जातलें. सो कित्याक ओगी आसा. सो गोंयकारांनो चिंता फुडल्या पिळगेचे चिंता आनी फुडल्या पिळगेचे चिंतपाक जाय नाल्यार आमी एकजूट जावचे पडटले. विनेश फोडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. विनेश फोडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आयज विरेश सरान जो एक उलो घातलो 18 जुनाच्या ह्या निमित्तान क्रांती दिनाच्या निमित्तान गोंय साल्वार करपा खातीर ताका हांगासर आमी सगळे उपस्थित आसा. हांव एकूच सांगूंक सोदतां डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमच्या मुख्यमंत्र्याक की बाबा ह्या तुज्या गोंय जे तुवें जे आसा न्हू जी सालादार सह्याची हांगासर जी राजवट आसली तेच्या पेक्षा तुवें स्पश्ट करून उडयल्लें आसा. कारण पुर्तुगेज टायमार सुद्दां तेंचे राजवटीन सुद्दां तेंचो केन्नाच असो निसर्गा कडेन विध्वंस करपाचो केन्नाच दृश्टिकोन नासलो.
नासलो त्यांच्यानी पर्यावरण सांबाळले सगळे आमचे डॉक्युमेंटेशन जर तुम्ही पळयलें जर जायत जाल्यार बरे तरेन ह्या पुर्तुगेजान डॉक्युमेंटेशन करून उडयल्लें आसा आणि आयज हे तुझे ते सरकार जे आसा ते कितें करता तुम्ही लँड रिकॉर्डान वचा या गरिबांच्यो ज्यो जागा ज्यो आसा त्यांच्या नावाचेर तुमकां मेळटा जाल्यार पळया पेजी फाडलेल्यो आसा आयज त्याच्या विरोधान येदे व्हडलें आतां आंदोलन चाललेलें आसा वा विश्वजीत राणेच्या सगळो फ्रॉड आसा डॉक्युमेंटाचो त्याचे सॅलरीड म्हणा आणि हे म्हणा फॅमिली फ्रॉडान घातलेले आसा तेणी म्हाका इतकें सांगपाचें आसा की जे तरेन ही गोंयाची वाटचाल ह्या बीजेपी सरकारान चलयल्ली आसा तेतून आमचे गोंय आसा ते उरपाक ना आणि आमच्यो ज्यो फुडल्यो ज्यो पिढयो ज्यो आसा तांकां हांगासर जगपाक हांगासर जागा उरचे ना कितें जालें आतां सांगला त्या प्रमाणे 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेत जेन्ना लोधाचो प्रोजेक्ट येता तो इल्लीगल आसा ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना तरी सुद्धा तो जो डायरेक्टर जो बसलेलो आसा तो असो लट्ट कांयच ताका येना हे चल्लां कितें गोंयांत चल्लां तें कितें तुमकां जाय तशें करताले आनी आमी सगळ्यांनी मूग गिलून गप्प बसपाचें ओगी रावपाचें ना आमच्यांनी आतां सोसूंक जायना इनफ इज इनफ गोंयकार आमी आमचे जस्टीस प्रदीप रिबालोद एग्रीकल्चरचे जे बिल दिले हितून असेंब्लीन हे करपाक तेचेर भासाभास करपाक या सालाजार साई गव्हर्नमेंटाक धाडस जायना कित्याक धाडस जायना तुमकां कारण हे जर जालें जर जायत जाल्यार 80% जे ह्या आसा आमच्यो ज्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो पूर्ण जातल्यो आमकां सगळ्या गोंयकारांक न्याय मेळटलो हे या बीजेपी सरकाराक नाका हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन एफिलिएटेड ना सर आरजी ना हे काँग्रेसमॅन ना आरजी ना हांव कोण हांव एक आमचो नागरीक म्हणून उलयता गोंयकार म्हणून उलयता की म्हज्या आनी इतकें सांगता हांव गोंयकारांक उलो मारता प्रदीप रिबेलो जो आसा आमचो जस्टीस तेजो जो अजेंडा आसा 10.1 आसा सराचो जो आतां हे आसा 39 इयर जो रिवोल्ट जो आसा एक आसा आयज आमी पळयला सकाळी कितें जालें अरे म्हाका एक सांगा हे आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर जुलियो मिरोजीस यांच्यानी हे आमचे गोंय सांबाळपा खातीर कित्याक म्हणून रिवोल्ट केलो आमच्या मदीं आमच्या स्वतंत्र सैनिकां मदीं कित्याक स्फुलींग पेटयले हेचो आमी विचार करपाक जाय इतके सुटके झुजारी आमचे सोंपले कितें चलयला कितें रे बाबा हांकां कितें म्हणून खबर आसा रे प्रमोद सावंताच्या मंत्री मंडळान जे कोण आसा तुमकां कितें काळीज आसा काय ना रे गोंयकाराचें कितें गोंयकारपणाचें कितें तुमकां पडलेलें आसा काय ना रे अरे जीव दिया तुमकां जर गोंय सांबाळपाक जर कळना वचून जीव दिया हांव सदां म्हणटा हें गोंय जें आसा तळ हाताच्या फोडा प्रमाणे आमी जसो फोड येयल्या नंतर ताका आमी फोडतो हरशी पूण आमी हेका जपता फू फू करून हें मागता तशें गोंय राखपाक जातालें पूण ह्या चोरांनी ह्या चोरा कडेन तें राखपाक जायना आनी जर तर हेज्यान फुडें अशें जर उरलें जर जायत हांगासर हांव उलयतां नेपाळ जावपाक फाटी फुडें जावचो ना हांगाच कित्याक संबंद भारतान कित्या खातीर अरे रोडाक येता खरें रोड येता तुम्ही हे आमचे तरणाटे स्टुडंटाच्या हेचे कडेन तुम्ही खेळटा मरे 1300 जेन्ना हे आसता सीट आसता ते 20-22 हजार भुरगे ते एप्लाय करता त्यांचे पैसे घेता तुम्ही लाखांनी कोट्यांनीच जाता बरं तुम्ही ते पैसे खंय वयता बाबा न्हू हेतून तुम्ही पेपर लीक करता चल्ला कितें तुमचे ओ मोदी अथवा शाह एकेरी नांव म्हणटात हांव
हे मोदीचे आणि शहाचे लज दिसता प्रधानमंत्री आणि कितें होम मिनिस्टर म्हणपाक लज दिसता रे बाबा तुमची. तर इतक्यात माझ्या गोंयकाराकडे एक कळकळीची विनंती असा की या पुर्तुगीजाच्या जोकडांच्यान आम्ही मुखार जावचे म्हणून माझ्या बापायन 451 वर्सां तो झेंडो आसा तो त्या ओल्ड पॉलासीचो सकयल देवयलो त्याच्या भितर. पूण आयज पश्चाताप जाता. हे कितें जालें, कितें मेळयलें आमी हे स्वातंत्र्य मेळोवन कितें मेळयलें. पूण एक कळकळीची विनंती आसा सगळ्या गोंयकारांक उठाव करुया आमी उठाव करुया. येता पळय कॅसिनो कसलो वेश्या वेवसाय ड्रग सगळे मरे आणि आता 2000ची ती बोट आनी येवपाची आसा खंय. कितें करपाचें आमी गोंयकारांनी. सगळे आमच्यो न्हंयो आसा त्यो सगळे प्रदूशीत केल्यो मरे. काय म्हणजे काय पडलेलें ना रे तुमकां. जीव दिया रे खंय वचून. देव बरें करूं. गोंयकार आमी उठतले विरोध उठतले गोंयकार आमी उठतले उठतले गोंयकार आमी उठतले गोंयकार आमी उठतले सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना. हे राज कोणाचे हे राज कोणाचे हे गोंय कोणाचे हे गोंय कोणाचे हे गोंय कोणाचे. विदेश बोरकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. विदेश बोरकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं.